नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र विधिमंडळ फुडारी पदाचेर देवेंद्र फडणवीस हांची आयज एकमतान निवड जाली. केंद्रीय निरीक्षक विजय रुपाणी हांणी देवेंद्र फडणवीस हांच्या नांवाची फुडारी म्हूण घोशणा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला महाराष्ट्रात लोकसभे उपरांत जैताची माळ सुरू जाल्या. महाराष्ट्रातल्या जनतेन दिल्ल्या जनादेशा खातीर आपूण मना काळजांतल्यान उपकारी आसा अशें विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.पी. नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि त्याचसोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह यांचे देखील आभार मानतो. मजगती सांजे 3 वरांचेर काळजीवाहू मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री अजित पवार, भाजपाचे राष्ट्रीय निरीक्षक विजय रुपाणी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि हेर मानेस्तांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल पी.एस. राधाकृष्णन हांची राजभवनाचेर भेट घेवन सरकार स्थापन करपाचो दावो केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे नवे मुखेलमंत्री म्हण देवेंद्र फडणवीस हे फाल्यां 5 डिसेंबराक सांजेच्या 5 वरांचेर मुंबईतल्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत खासा कार्यावळींत पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतले. प्रधानमंत्र्या सयत केंद्रांतले फुडारी आनी भाजप शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या कार्यावळींत हाजीर आसतले. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि महाराष्ट्राच्यो भाजपाच्यो निरीक्षक निर्मला सीतारामन हांणी राज्यांतल्या नव्या सरकाराक परबी भेटयल्या. महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी जनतेन दिल्लो निर्णय भारता खातीर एक संदेश जावन आसा अशें तांणी सांगलें. देशांत अनिश्चितता आनी उदरगतीच्या प्रक्रियेक येता त्या आडमेळ्यांक पळोवन जनतेन उदरगतीच्या वटेन भरघोस मतदान केल्ल्याचें तांणी म्हळें. महाराष्ट्राच्या फुडारा खातीर भाजपाच्या जाहीरनाम्यांत दिल्ल्या सगळ्या आश्वासनांची पूर्तताय जातली अशें सांगून नव्या फुडाराच्या नेतृत्वा खाला डबल इंजिन सरकारान राज्याच्या उदरगतीक नेट दिवचो आनी देशांतलें पयलें राज्य म्हणून नामना मेळोवची असो हावेस तांणी उक्तायलो. महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है. महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संविधान दिसाची सगळ्या देशवासियांक परबी भेटयली. आयज सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिसा निमतान खासा सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. भारतीय संविधानाचें हें 75वें वर्स पुराय देशा खातीर अभिमानाचें वर्स आसा अशें म्हणटना आमचें संविधान आमचें वर्तमान आनी भविश्याचें मार्गदर्शक आसा. फाटल्या 75 वर्सांत देशाचेर जी आव्हानां आयलीं त्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करपाक योग्य मार्ग संविधानान दाखयला अशें तांणी सांगलें. आपको सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है. मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जो स्मरण कर रहे उस समय
ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लोकसभेत आज रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर झाले। मान्यताये खातीर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ते सभाघरा मुखार दवरले। रेल्वे मळार अदीक दक्षताय आपणावपा खातीर हे दुरुस्ती विधेयक दवरला अशें रेल्वे मंत्र्यांनी सभाघरांत सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय रेल्वेन मोलादीक उदरगत आनी अशें सांगून फाटल्या 10 वर्सां पयलीं रेल्वेचें अदमासपत्रक सुमार 29,000 कोटी रुपयाचें आशिल्लें, मात आतां तें 2,52,000 कोटी रुपयाचेर पावलां अशी माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली। फाटल्या 10 वर्सांत 44,000 किलोमीटर रेल्वेचें विद्युतीकरण जाला अशेंय तांणी मुखार सांगलें। Prime Minister Shri Narendra Modi ji is totally committed towards developing the railway network of Kerala, and the allocation of funds he has given is huge, more than 3,000 crore rupees, which is almost 8 times what it used to be 10 years ago. However, the support from the state government is not forthcoming, Honorable Speaker, sir. The land acquisition in the state of Kerala, despite the funds having been deposited, is a meager 16% of what land is required. ESIC म्हळ्यार राज्य कामगार विमो महामंडळाच्या दिवचलींतल्या 6व्या फांट्याचे उक्तावण दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी आनी मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांचे हाजेरीत जाले। दिवचल उद्देगीक वसणूक वाठारांत ह्या फांट्याचें उक्तावण जालां। ह्या फांट्याक लागून 70 आनी दिवचल म्हालांतल्या लावार्थ्यांक ताचो फायदो जातलो अशें ह्या वेळार उलयतना आमदार डॉ शेट्टी हांणी सांगलें। कामगार वर्गाच्या हिता खातीर ESIC करीत आशिल्ल्या कामाची आमदार डॉ शेट्टी हांणी आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली। ह्या नव्या फांट्याक लागून कामगार वर्गाक बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो अशें तांणी सांगलें। लास्ट 3 वर्षाचं डेव्हलपमेंट सांगता ते वनाचन फॉलोअप करता। हाऊसिंग बोर्डा कडल्यान आम्ही 20,000 जागा घेतली। 14 कोटींक आम्ही ती गोवा हाऊसिंग बोर्डा कडल्यान जागा घेतली मुळगाव। सेंट्रल गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह करून घेतली। ह्या प्रोसिजर आमकां 1.5-2 वर्सां लागली। आम्ही कंटिन्युअसली फॉलो करता। आज ते जागेचे सध्या ऑलरेडी हे करता आम्ही कंपाऊंड हॉलाचे 2 कोटीचे काम चालू आसा। जे जागा एक्वायर जाला, कंपाऊंड हॉल जाला, म्युटेशन करून घेतला आणि आता ही कसली गोष्ट इझी नसता। केन्ना केन्ना स्वतःची जागा म्युटेशन करपाक बरी असता। सरकाराचे म्हणजे इतले एनओसीचे बी कटकटी असता, कंटिन्युअसली फॉलो करता। प्लस त्याच्या त्या हॉस्पिटलाचो 150 बेडेड हॉस्पिटल 300 कोटीचो प्रोजेक्ट आम्ही स्वतः दोघे आमदार मिळून आमचो जो MP असा आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानोडेकडे आम्ही फॉलो केले। आम्ही पहिले ते लेटर आम्ही सेंट्रल मिनिस्टरांकडे त्यांच्याने आमका लेटर धाडले आणि वर्क इज इन प्रोग्रेस, म्हणजे फक्त प्लॅनिंग बी करून जाय। आम्ही हे दोघे जण परत फॉलो करतो, म्हणजे वी आर फॉलोइंग डेली आणि जाता तितले त्या बेगीन हॉस्पिटलाचे आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातले, ज्यामुळे ह्या हॉस्पिटलाचो बेनिफिट हे जे हॉस्पिटल असतले प्युअर ॲलोपॅथिक हॉस्पिटल असतले। आयज नौदळ दीस। देशाच्या सुरक्षितताये खातीर नौदळाची भूमिका म्हत्वाची आसा। नौदळाच्या कार्याचो गौरव करपाच्या हेतान आयच्या दिसाक देशभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। 1971 वर्सा ड्रायडंट अभियाना मजगती पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक जाप दितना तांच्यो 4 पाणबुड्यो दर्यांत बुडोवपाक भारतीय नौदळाक यश आयिल्लें। ह्या अभियानात शेकड्यांनी पाकिस्तानी नौदळ कर्मचाऱ्यांक मरण आयिल्लें। ह्या जैताची याद म्हण आयचो दीस नौदळ दीस म्हण पाळटात। ह्या निमतान ओडिसांतल्या ब्लू फ्लॅग दर्यादेगेर एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू खासा सोयऱ्यो म्हण हाजीर रावतल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत नौदळ दिसा निमतान परबी भेटयल्या। देशाची सुरक्षा आनी समृद्धी हे खातीर भारतान नौदळाच्या जवानांनी दिल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली। मस्कतांत सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कनिष्ठ हॉकी आशियाई सर्तींत भारतान निमाण्या फेरयेंत पावल घालां। काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंत भारतान मलेशियाचेर 3-2 गोलाच्या फरकान जैत मेळयलें। भारतान खेळाच्या सुरवेसावनच आक्रमक खेळ करीत पयल्या सत्रांत 1-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतिल्ली। मध्यांतरा उपरांत आपलो खेळ कायम दवरीत 2 गोल केले। ते उपरांत मलेशिया पंगडान पयलो गोल केलो, मात सामन्याची वेळ सोंपली तेन्ना भारतान हो खेळ 3-1 अशा गुणांनी जिखलो। अजिंक्यपदा खातीर आयज भारत आनी पाकिस्तान पंगडा मदीं खेळ जातलो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आतां हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.